कोंकणी राजभास केली तो दीस आयलो तो दीस गेलो. आमी गोंय घटक राज केलें तो दीस आयलो तो दीस गेलो. आमकां आयज फकत आपले पोट आनी आपले कुटुंब इतलेच आमी घेवन बसले. अशे तरेन आमी आमची अस्मिताय आमचे खाशेलेपण कितलो तेंप पासून आमी थाथारतले काय, आमी वेगळे म्हूण दाखोवपाक कितलो तेंप पासून आमी यशस्वीपणान उरतले काय, हो एक हुस्को करपाची गजाल आसा. एक हुस्को करपाची गजाल आसा. आमचो एकवट दिसान दीस वाडत, एकवटाची वेर आज दिसान दीस वाडत वता. ही एकवटाची वेर आमी घट करपाची गरज आसा. तातूंत सिमीट घालपाची गरज आसा. आमच्या मदीं विचारांची जी वेर केल्या ताकाय सिमीट घालून आमी आमचे विचार एकवटान मांडपाची गरज आसा. आनी गोंय हे आमचे खातीर आसा आनी आमी गोंया खातीर न्हय पूण गोंय आमी राखून दवरपा खातीर आसा. हो विचार आयज आमच्या तरणाटे मदीं आमी घडोवपाची गरज आसा.